गीत घेऊया पेज 133 I-28. सगळे तुझे आगमन मोगाचो दे बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठय आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, बावतिस्मा वरवीं पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत बिराड करून आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक पावता. दर प्राचीत काळाच्या शेवटाक पवित्र शुक्रारा दिसा कुर्सार उमकळटल्या जेजूचे कुडीचेर आमची नदर मारीत जाल्यार ताणें आदीं फुडेंच आपल्या विशीं सांगून दवरलोलें. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. हें उलोवन जेजून आपलो शिमेर नासलेलो मोग स्पश्ट केलो. तो जेजूक सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या चालू आसलेल्या प्राचीत काळांत जेजू भाशेन देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगाची आज्ञा पाळूंक आनी आमचे कुडीचें मंदीर पवित्र दवरूंक बापाचो आदार ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आयज मिसेचे केरीत इंतेसा पासत मागुया. जेरी डिकॉस्टा आनी कायतान डिकॉस्टा हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावते परे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी एकदम उसोक्त आमचे अष्टोंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोडना वरवीं नव्या जिवान आनी घोटायेन आमकां भर. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वयलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलोलो, संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्राक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो तालो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली भेट मोडिना,
मिनिमिती वाट पालोयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी नीत पृथ्वीचेर स्टापसर तो हालचो ना, चेपोन दामून उरचो ना. ताच्या दोन शास्त्रांची वाट दीप जुवें पोलयत आसात. जे देवान मोलोब रोचलां आनी विस्तारून दवरलां. जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजायल्या. जाणें पृथ्वीर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राणीक जिवे केल्यात. तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्याचे दोळे उकडूंक, कैदी गुलाम जालोल्यांक बणकणींतली सुटका दिवंक, कालके कोंडीन बसलोल्यांक कालकत्यांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्याच मुखार हांव कांपोना. जाबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. जेन्ना नोश्टे मनीस बोल करून म्हजें आंग मांस गिलूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आलदोतात आनी आपटोन पडटात. जाबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. केदी लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं, म्हजें कालीज गोठ रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जाबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बोगूंक मेळटली. थीर राव, कालीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जाबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. उडगार. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया कोत्ताय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्कांचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया पोरामोस कोत्ताली आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो. असो जोतामाशेचे चड मोलाचें एक रातभर पोरमोळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत पोरमोळान गोर भरलें. तेन्ना तांच्या शिसा मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुर्बळांक दिवं नजो आसले. ताका दुर्बळांचे पडलोले म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगोटीची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पोरमोळ सांबाळचो आसलो. दुबली सदांच तुमचे मोदें आसात, पूण हांव तुमचे मोदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण
जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच ती थंय आयली. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल यादनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तो तें काम आपल्या फायद्याक कोत्ता, आपल्याक नांव मेळूंक जाय म्हूण कोत्ता. हें म्हणून आमी जायते फावटी दुसऱ्यांच्या बऱ्या येवजण्यांचेर निशेध मारता. आयच्या शुभ वर्तमानांत मारिया जेजूचे पांय उंचा मोलाच्या तेलान धुता. जेजू तिचे बरे करणेक एक ओत्मीक समजणी दिवन सांगता. तिणें हांव मेल्या उपरांत कशी म्हजी कूड तेल लावन निकिपिणेक तयार कोत्तली तें दाखोवन दिलें. पूण जुदास इस्कारियोत तिच्या बरे करणेचो वालोर दुदवानी कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायसाचो कोश्टवतलो चाकर सगल्यांचें बरें जावचे खातीर आपले कोश्ट ओगेपणान आनी सोंसणिकायेन सोंसता. हेंच उपरांत जेजू मनशाचे सोडवणे खातीर कोत्तलो. सगळीं मनशां आपल्या फायद्या खातीर बरें करिनात हें मानून घेवया. तांच्या बऱ्या करण्यांनी आडकोळी घालचे सुवातेर तांकां आदार दिवया. आमी आमच्या फायद्या खातीर वस्तू कोच्च्यो न्हय. म्हज्या खासगी जिवितांत हांवें हो नियाळ करूंक फावो. हांव देवाचें मंदीर, म्हजे कुडींत पवित्र आत्मो बिराड कोत्ता. खासगी मागण्यांत हांव वेळ साधतना जे भाशेन जेजू जेरुसलेमाच्या मंदिराची शुद्धी करूंक भायर सरलो, तेच भाशेन म्हज्याय जिवितांत आसतल्या वायट वेसनां काडून उडोवंक हांवें जेजू लागीं मागूंक फावो. असलें वायट सांदूंक हांवें म्हजें आड झुजूंक फावो. आपलो घराबो एक मंदीर म्हूण दर कुटुंबाच्या वांगड्यांनी ह्या ओत्मीक आनी ओमोलीक सोत वळखूंक फावो. मागण्याच्या आनी बरे वागणुकेच्या आकारणे वरवीं कुटुंबीक मंदिरांचें पवित्रपण सांबाळून ही कुटुंबाची मुळावी पवित्र सभा आमचे फिरगोजेची पवित्र सभा बांदून हाडूंक श्रेश्ठ साधन म्हूण आमी वळखून घेवया. तर आयज जेजूक सदांच चिकटून रावंक, देवाक मानता तें पवित्र जिवीत जिवंक दर एकल्या पासत फावो ती आदार आनी कृपा मागुया. सर पदवीधरा आनी काकलुतसरा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडयेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाडवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 38 C24. मातीचे भांगर करून शोकताय तूं एकाच उतरान. माती तूं आमचे जिणे भांगर
म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. आमची खोटेपणां नपयत करच्याक जेजूच्या कोश्टा मरणाचो योद्न तुवेंच आमच्या हातांनी दोयाळायेन घालाय. तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितोल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वोट्टी गोडितां सोडवणेची आमी भोक्तीन समोरमतांव ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळें मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. ऊन सुर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. ऊन सुर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण मी समोरता. तुझे पूर्ण जीवन पण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्कोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अनकार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोन दुता आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 70 D41. तुझे भायर मोज्या देवा शांतीना मोज्या आत्म्याक तूं एकलोच म्हाका
प्रार्थुया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिली आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे ओतमे तुवें पोसलाय. तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगल्यांक राख आनी तुज्या मोगान सदां काळ सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जायते मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 93 F 16.